नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी विशय आसा तो म्हळ्यार जुगाराचो. धाड पडली पेडणे आनी जे पयशे मेळ्ळे आनी जी रक्कम मेळ्ळी आनी ताजो आंकडो आयकतकीर म्हाका दिसता बरेच जाणांक शॉक बसलो. धाड कित्याक पडली, ताजे पयलीं कशी कॅम्पेन स्टार्ट जाली पेडणेची जुगारा विरुद्ध, आनी हो फक्त पेडणेचोच मुद्दो काय कितें, आनी जर नासत जाल्यार आरोपय जाले की राजकीय आशिर्वादानूच जुगार चलता म्हूण. राजकारण्याक जुगार जाय कित्याक, ह्या गजालींची आमी भासाभास करतात. चार मनीस बरोबर पयलीं आसात जाणी ह्या विशयाचेर फेसबुका वेल्यान खर कॅम्पेन चलयली आनी जाका लागून ह्या एकूण प्रकाराक गती मेळ्ळी. ते किशोर नायक गांवकर जे गुजाचे अध्यक्ष आसात. दुसरे आसात म्हजे बरोबर आदले पुलीस ऑफिसर आनी मोगोचे फुडारी जनरल सेक्रेटरी लहूबाब मामलेदार, स्वागत. तिसरे आसात काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी आनी आमदार दयानंद बाब सोपटे, स्वागत. आनी चवथी आसात जाणें आमदार आसतना ह्याच पेडण्यां सगळे जुगाराचे अड्डे आनी पट बंद केल्ले, राजेंद्र बाब आर्लेकर. किशोर, तुजे कडच्यान सुरवात करता. तूं पेडणेचो, सो एक कळकळ आसता आनी त्या कळकळींतल्यान कॅम्पेन सुरू केल्लें. कित्याक दिसलें कॅम्पेन सुरू करचें म्हणी जुगारा विरुद्ध, आनी आज जे तातूंतल्यान एक रिजल्ट मेळपाक लागल्यात किंवा एक जनक्षोभ तयार जावपाक लागला, तो पळोवन कशें दिसता? सगळ्यात पहिले म्हणजे गोंयचे जे काय सामाजिक विषय आसात त्या सामाजिक विशयाच्या संदर्भान पत्रकार म्हणून आमी खंय तरी कमी पडटात काय कितें अशी जाणीव म्हाका हालींच्या काळान दिसपाक लागल्या. आनी त्या जाणीवेंतल्यानूच जुगाराचो हो विशय जो आसा तो हातान घेवपाचें हांवें ठरयलें. आनी विशेश म्हणजे म्हाका पत्रकार म्हणून हो विशय हाताळटना म्हाज्या गोवन वार्ताच्या पूर्ण टिमीन, संपादका सकट सगळ्या टिमीन म्हाका सहकार्य केलें. कारण खंयचो एक विशय हाताळटना पत्रकार म्हणून हाताळचो जर जालो जाल्यार संपादकाचें आनी बाकीच्या टिमीचें एक सहकार्य जाय, कारण तो सातत्यान हाताळचो पडटा. जुगार हो जो विशय आसा, गॅम्बलींग, हो गॅम्बलींग विशय इतलो गंभीर जायत चल्ला. पेडण्यानूच न्हू, जुगार हो पूर्ण राज्यान आसा. पूण हांव पेडण्याचो आसल्या कारणान हांवें अत्यंत जवळून ह्या जुगाराची मोडस ऑपरेंडी, हो कसो चलता जुगार, त्या जुगारांतल्यान कोण फायदो घेतात, त्या जुगारांतल्यान कशा पद्दतीन फॅमिली उद्ध्वस्त जातात आनी ह्या जुगारामुळे सोशल प्रॉब्लेम कशे तयार जातात हें हांवें अत्यंत जवळून पळयल्लें आसा. त्यामुळे त्या पळयल्ल्या कारणान आनी तेचे सिरियसनस जें आसा तें सिरियसनस म्हाका खबर आहा, म्हणून हांवें तो विशय सुरू केलो. म्हाका खूब जाण म्हणटात की तूं पेडण्याचेच बरयता, अख्ख्या गोंयान जुगार चलता, तुका फक्त पेडण्याचो जुगार दिसता काय म्हणून. तसो विशय ना. जुगार हो जुगार तो सगळी कडेन चलता. हांव पेडण्याचो बरयता इतल्याच कारणान, कारण पेडण्यान कांय राजकारणी लोक हे उघडपणे जुगाराक सपोर्ट करतात. जेन्ना उघडपणे तुम्ही सपोर्ट करतात तेन्ना तुका सपोर्ट करतात तो चुकीच्या गोष्टीक तूं सपोर्ट करता हें दाखोवन दिवंक जाय. म्हणून तो हांवें पेडण्याचो, म्हाजी इच्छा आसा की ज्या पद्दतीन हांव पेडण्याचो विशय जुगाराचो लावन धरला त्याच पद्दतीन राज्यातल्या इतर भागातल्या रिपोर्टरांनी, पत्रकारांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, बुद्धिवंतांनी तो विषय लावून धरचो. आयज सोशल मिडिया आहा, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून तुम्ही तो विषय फुडें व्हरा. अशा पद्दतीन जर तो व्यापक स्वरूप जर ताका प्राप्त जायत जाल्यार तो बंद जातलो. ह्यो विशय म्हणजे एक संशोधनात्मक विशय आहा, तेचेर हांव खूब उलोवंक शकता. ह्या विशयाचेर सरकाराक गंभीरपणान निर्णय घेवचोच पडटलो. तुमकां म्हाका मुद्दम विचारचेशें दिसता, कारण तुमी आमदार आशिल्ले, म्हाका हें अख्खी गोंयाक सांगचेशें दिसता. हे तुमी आमदार आशिल्ले तेन्ना किशोरा सारक्या मनशाक ते कॅम्पेन चलोवचें अशें दिसलें ना, कारण तुमी लीड घेवन आनीक बरोच विरोध सहन करून आपले मतदारसंघातले जुगार आनीक पट बंद केल्लो. म्हाका खरेंच सांगात, बंद करतना कितले त्रास जाले, कितलो प्रेशर आयलो, आनी आज एक 5 वर्सांनी आमदार बदलता आनी सगळे गजाली परत सुरू जातात, हें पळयतकीर कितलें दुख्ख जाता? दुख्ख जाताच. 5 वर्सां पयलीं ज्या वेळार ह्या जुगाराक बंदी घालपाक जाय, बंद करपाक जाय अशें दिसलें, ताजो एक ल्हानसो इन्सिडंट सांगता हांव. कित्याक हें म्हज्या पटकन लक्षांत आयलें त्या वेळार. म्हजो मित्र किशोर हांगासर बशिल्लो आसा. किशोरान म्हाका म्हटलेंच, म्हटलें म्हज्या लक्षांत तो आसा विशय करपाक जाय. चवथीचे दीस आसले, पयल्याच वर्सा चवथीचे दीस आसले आनी त्या चवथीच्या दिसांनी हांव थंयसर म्हज्या धारगळ रावतालो हांव त्या वेळार एका ल्हानशा फ्लॅटाचेर. आनी थंय हांव सांजचो पावल्या उपरांत सादारण 7-7:30 एक 4-5 बायलां थंयसर आयलीं. ते म्हाका दिसलें कितें तरी काम तांचें आसतलें म्हणून. आनी ते आयल्या उपरांत म्हजे कडेन म्हणपाक लागले की आमचे कडेन जेन्ना देव घरान येतलो, चवथीक गणपती घरान बसतलो, तो येतलो
पण तो उरिल्लेचे 5 दीस आसत 1.5 दीस आसत तो काळखानूच आसतलो म्हणपा लागले. म्हाकाय कळनासलें कित्याक अशें म्हणटा तूं. तुमच्या घरांतलो मनीस दादलो मनीस तो पयशे कमयना जोडटा म्हणपा लागले. पण हो सगळो पयसो म्हणपा लागले त्या जुगारान वतलो. देव थंय काळोखान आसतलो. आमच्या घरांत नेवऱ्यो जावच्यो ना. आमच्या घरांतल्या भुरग्यांक म्हणपा लागले म्हाका अजुनूय ती याद जाता. आमच्या घरांतल्या भुरग्यांक नवे कपडे मेळचे ना. बाकी सगळे चवथ करतले आनी आमी मात्र ती गणपती घरान आसुनूय काळोखान बसलेलीं आसतलीं. म्हाका सामकें चर्र जालें की अशें जावंक जायना. हांवें रोखडोच त्या वेळाचेर थंय PI आशिल्लो तांकां आपोवन हाडलो त्याच दिसा आनी ताका आपोवन हाडून ताजे कडेन हांवें जवळ जवळ वरभर चर्चा केली. तो आनी हांव दोगूच आमी आशिल्ले आनी तो म्हणपा लागलो सर आमचे कडेन ह्या सगळ्यो गोश्टी खबर आसा आमकां. हांवें म्हणलें देन वाय यू आर वेटींग क्रॅक डावन म्हणून ह्या सगळ्यांचेर. तांणी म्हाका सांगलें ताजे पॉलिटिकल रिपरकशन कशें आसतलें ताजें तें म्हाका तांणी सांगलें. म्हणलें आय डोंट केअर फॉर दॅट. पुलिसेन तुमकां समजावन सांगलें म्हाका त्या वेळार. सर म्हणपा लागलो तुमचो सपोर्ट आसा आय वील डू दीस म्हणपा लागलो. आनी म्हाका आनंद जाता त्या वेळार थंयसर चड करून म्हाका दिसता तुषार लोटलीकर PI आशिल्लो. ताणें थंयसर वचून रोखडें सगळ्यांक एकठांय केलें आनी ताजे सगळ्यांक क्रॅक डावन स्टार्ट केलो ताणें. त्या वर्साची चवथ आमच्या खुबश्या भयणींची बऱ्या पद्दतीन गेली. म्हाका कितें दिसता की ह्या सगळ्या हातून तुवें जर शेवटाक तो मुद्दो मांडलो की ताका पॉलिटिकल पॅट्रनेज जें मेळटा पळय तें बंद जावपाक जाय. कांय जाण अशेंय उलयतात की तुमचो जो पराभव जालो ताजे भितरलो एक म्हत्वाचो फॅक्टर म्हळ्यार तुमी चलयिल्ली ही जुगारा हाडची मोहीम. पॉलिटिकल रिपरकशन्स म्हणटा न्ही आमी. दुख्ख जाता आज की आपणे जर हो विशय वेगळे तरेन हँडल केल्लो आपूण मातसो मोव राविल्लो जाल्यार घडये आमदार आसपाचें म्हण आज. आमच्या विरोधान आशिल्ल्या तांच्यांनी तर जवळ जवळ आश्वासनच दिलें अरे हांव चालू करतलो तें म्हणून. त्या बरोबर खूब जाणांक दिसलें तें. पूण हांव समाधानी आसा. दुख्ख ना. म्हाका दुख्ख ना ताजें की हाज्या खातीर जर म्हजो पराभव जाल्लो आसत आय एम मोर हॅपी दॅन एनीथींग एल्स. तुम्ही तर पत्रकार परिशद घेवन तर डायरेक्ट आरोप केला की मंत्र्यांचो सुद्दां सपोर्ट आसा म्हणाचे खातीर आनी तुमचो मतदारसंघ शेजराचो मतदारसंघ दोनूय पेडण्यां भितर पडटा. कितली सिरियस आसा परिस्थिती आनी एक आमदार म्हणून तुम्ही स्वता कितें करतात ही परिस्थिती बदलची म्हणून. ज्या पद्दतीन आदरणीय आर्लेकर सरान आपली प्रतिक्रिया हांगा मांडली. रिपोर्टर म्हणून म्हजो मित्र किशोरान आपले कर्तव्य बजावचा जी प्रतिक्रिया सांगली हांव दोगांयच्या हातून सहमत आहा. हांव गेले वर्सभर ह्या विशयाचेर गांभीर्यान सांगत आसता. आमची पुलीस ऑफिसरांक सांगत आसता. पण म्हाका खंयच तांचे कडसून सहकार्य मेळना. कारण आय एम इन ओपोजिशन. विरोधी पक्षांतलो आमदार आसल्या कारणान ज्या पद्दतीन म्हाजी एक्सपेक्टेशन आसता म्हाजी अपेक्षा आसता पुलिसा कडसून की बाबा हे आमच्यो भगिनी ज्यो आसात हे आमचे जे बेकार भाव प्रामुख्यान जे यूथ जे आसात हे नाका जाल्ल्या गोश्टी कडेन वतात. आवय बापूय ज्या पद्दतीन आपले स्वप्नां रंगयतात आपलो भुरगो असो जावचो ते स्वप्नाचो थंयच भंग जाता. आनी हेचो परिणाम आज जर पळयशात 15 म्हयने जाले म्हाका आमदार जावन परत जाल्यार डे बाय डे विपरीत परिणाम वाडत आसात. म्हणून हांव अभिनंदन केले त्या दीस आमची IPS अधिकारी चंदन चौधरी त्याच बरोबर मुद्दाम किशोराचेय केले. कोणी तरी आवाज काडपा जाय आसलो इतल्या खातीर केलें की म्हाका खंय तरी सपोर्ट कोण तरी म्हाका जी म्हाजी जी खंत आसा ही खंत आनी अपेक्षा जी आसली कोण तरी धांवून आयले. आनी खरें सांगता तुमकां तांच्यांनी आमच्या सरांनी जशें म्हटलें की हेचो विपरीत परिणाम इलेक्शनाक जाता आनी जालोय तांकां म्हाकाय अनुभव आसा. पण आमी जर तुम्ही कडक भुमीक घेतल्यार तुमकांय जातलो. आय डोंट केअर. म्हाका एक तांच्यांनी तशें म्हटलें म्हाजें सॅटिस्फॅक्शन इतलेंच आसा. पॉलिटिक्स हे म्हाजें ब्रेड बटर न्हू. तुमचे खातीर सामके 3 म्हत्वाचे प्रश्न आहात. पयली गजाल ज्या मतदारसंघा भितर आमी उलयतात त्या मतदारसंघा भितर मंत्री आसा तुमचे पक्षाचो. पॉयंट 1. सो जेन्ना पॉलिटिकल पॅट्रनेजाचो विशय येता तेन्ना डेफिनेटली बोट हें तुमच्या मंत्र्या वटेच्यान वता. दुसरो विशय आहा तो पुलिसेचो की सुप्टेवान म्हळें की आपूण आमदार आसून त्रास काडटा तरी आसतना आपूण ओपोजिशन आमदार हो फरक. राजेंद्र बाब सत्ताधारी आमदार आशिल्ले सभापती आशिल्ले तो दुसरो फरक. आनी तिसरी गजाल पॉलिटिकल पॅट्रनेज कित्याक अशी मतां खातीर
कितल्या लेवला पर्यंत पडप? हे 3 प्रश्न. पळय, पुलीस एक्चुली पॉलिटिकल पेट्रोनेज आसा ही गोष्ट वेगळी, पण तेतून चड जबाबदार हे पुलीस. ते हो सांगता मिनिस्टर किंवा तो पॉलिटिकल लिडर सांगता म्हणून जर ते प्रत्येक फावटी आपल्याक जाय तशें चेंज करतले जाल्यार हे अनफीट टू बी ए पुलीस ऑफिसर. असल्या पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन घेवप हे इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता हें एक मोठें विशयस सर्कल जाला. पुलिसाक दिसता कितें, पॉलिटिकल पेट्रोनेज घेतली जाल्यार आपल्याक ती पोस्टींग मेळटली, पयशेय मेळटले. ताका दिसता आपल्याक पॉलिटिशियनाक दिसता आपल्याक ती बोट मेळटली हें चालू दवरलें जाल्यार. आनी हे सगळ्या लेवलाचेर इवन हो फक्त पुलीस इन्स्पेक्टर असो न्ही, ह्या लेवलाचेर सगळ्या रँकाचे पुलीस ऑफिसर येता. एक पॉलिटिशियन सोडलो, पॉलिटिशियनाक आपलो इंट्रस्ट कोण तरी आपल्या कडेन गेलो, पळय हो मटको चालू जावं जाय किंवा गॅमलिंग चालू जावं जाय, पॉलिटिशियनाक दिसता यस तो आपल्या कडेन येला, तो आपल्याक थोडी बरोबर. ना 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 तें बरोबर न्ही. पूण जर पुलीस ऑफिसर जबाबदार कोण हेतून? पॉलिटिशियन इज नॉट जबाबदार. पुलीस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट आनी ओमिशन्स आनी कमिशन. तुम्ही तुमच्या मंत्र्याक क्लीन चीट दितात. कित्याक क्लीन चीट दिना? हो पुलीस ऑफिसर तो सांगता म्हणून ह्या पुलीस ऑफिसराचेर एक्शन घेवपाची जबाबदारी कोणाची? हायर ऑफिसराची. हायर ऑफिसरान जर तेजेर तुजे आतां पळय, आतां 15 दीस जाले रेड जावन, पुलीस ऑफिसरान तुजे कितें एक्शन घेतलें त्या पुलीस ऑफिसराचेर? इतलो तुवें फ्लरीश करप, इतलो तूं नेग्लिजंट रावला, त्या ऑफिसराचेर कितें एक्शन घेतलें? ही जबाबदारी नाशिल्ली हायर ऑफिसराची. ही हायर ऑफिसराची जबाबदारी वयल्यान तुम्ही उलयता तातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की राजकारणी हे सगळ्यांत कमी जबाबदार आणि एक्झॅक्टली पुलीसच सगळ्यांत चड जबाबदार. इट इज प्रेझ्युम कितें जाण तूं इट इज व्हेरी इझी टू ब्लेम पुलीस. इट इज व्हेरी इझी टू ब्लेम अ पुलीस ऑफिसर बिकॉज ही इज इन सर्वीस आणि ताका ऑर्डर फॉलो करची पडटा. तो जबाबदार न्ही अशें हांव म्हणना, पूण राजकारण्याक इतलो कमी जबाबदार म्हणप कितले बरोबर? कमी जबाबदार म्हणना, पूण जर पुलीस ऑफिसर सारको स्ट्रिक्ट रावलो, खंयचो राजकारणी जर सांगलें ना कायद्या प्रमाणे म्हाका रेड मारूंकूच जाय, आय कॅन नॉट अलाव एनी. तुम्ही एग्री करता वेदर पुलीस इज मोर रिस्पॉन्सिबल ऑर अ पॉलिटिशियन इज मोर रिस्पॉन्सिबल? ताजे बद्दल कंपॅरिजन करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी चड कोणाची कमी कोणाची हातून वचपाची गरज ना. पूण कशें आसा, पुलीस ऑफिसराक दिसपाक जाय की हांवें जर एखादी एक्शन घेतली न्ही, माय एक्शन वील बी प्रोटेक्टेड आनी आय वील बी प्रोटेक्टेड. आय वील नॉट बी म्हाका कोण तरी त्रासान घातलो हाज्या खातीर, म्हाका आनी खंय तरी ट्रान्सफर मारली, हें जालें, हें सर्रास चलता न्ही. आनी म्हणून तो पुलीस ऑफिसर भियेता. म्हणजे ही इज रिस्पॉन्सिबल, अल्टिमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल. आय एग्री टू इट. पूण ताका जर ताका अशी आमी गॅरंटी दिवपाक जाय, एश्युरन्स दिवपाक जाय. पुलीस ऑफिसर ऑर द पॉलिटिशियन? तो प्रश्न बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिशियन. बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिशियन. येस. ते म्हणतात की बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिशियन. यू कॅनॉट सोनली ब्लेम पुलीस ऑफिसर. वेन आय वॉज इन पुलीस न्ही, हांव सगळ्या ऑफिसरांक सांगतालो तुमी वचून लाचार जावन पोस्टींग कित्याक घेता? लाचार जावन तुमी पोस्टींग घेवं नाका न्ही. लेट IGP ऑर DGP डिसायड खंयचो ऑफिसर खंय वचपाचो, खंय वचपाचो, आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स. लघु बाब म्हाका हांव म्हणना की तो आपल्या मंत्र्याक प्रोटेक्ट करता, केलें जाल्यार ड्युटी. इट इज नॉट प्रोटेक्शन. आय कॅन नॉट प्रोटेक्ट एनी इलिगल एक्टिविटीज. Straight forward. Even when I was in police department, I was doing the same thing. म्हणून प्रमोद तुका सांगता हांव 8 दिसांनी सुद्दां म्हाज्यो ट्रान्सफरी जाताल्यो. एट द मोस्ट ट्रान्सफरी जाता. वाय वन शूड वरी फॉर ट्रान्सफर्स? यू एग्री विथ दिस आर्ग्युमेंट? येस, आय पार्टली एग्री विथ लहू मामलेदार. आणि म्हाका एक गोष्ट बरी दिसता की लहू मामलेदार हे अजून माजी पुलीस ऑफिसर म्हणूनच चड सक्रिय आहात, जरी ते राजकारणान येयले तरी. कारण तेणी जे सांगला पळय, पॉलिटिशियन कितेंय सांगू, फाल्यां पॉलिटिशियन सांगतले चल तेका मार, चल तेका हें कर. पॉलिटिशियनाचें कामूच तें बिकॉज ही हॅज टू हँडल पीपल. पूण कितें बरोबर आनी कितें चूक, कितें लिगल आनी कितें इलिगल हें समजून दिवपाचें काम हें पुलीस ऑफिसराचें आसता. आयज तुका एक गोश्ट सांगता, हांव ह्या जुगाराचेर हांवें इतलो अभ्यास केला की आतां जशें तेणी सांगलें की पॉलिटिकल पेट्रोनेज आसात, पूण पॉलिटिकल पेट्रोनेजा खातीर तो ते करता अशें ना, तेतून तेचो फायदो आसा. हें अर्थकारण येदें व्हडलें आसा जुगाराचें.
तेतून पुलिसाचोय फायदो आसा आणि ते राजकारणाचोय फायदो आसा. बरें, राजकारणाचो फायदो कसो आसा तोय तुका सांगता. राजकारणाचो फायदो इन द सेन्स जुगाराचो सगळोच पयसो राजकारणाक वयता असो ना. राजकारणाचे जे प्रमुख कार्यकर्ते असतात पळय तेंचो एक धंदो असता तो. म्हणजे पैसे जे जुगाराचे इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मनी जो वयता तो राजकारण्याकडेच वयता अशें ना. तेचे जो प्रमुख कार्यकर्ते आसता पळय तेंच्याकडे वयतात. तो राजकारणी कितें म्हणटा, व्यवस्थित चल्ला न्हू त्यामुळे ते काय लागना. पूण पुलिसाचें हेतून जे अर्थकारण आसा तें व्हडलें आसा. इट इज नॉट लिमिटेड टू आतां फॉर एक्झाम्पल पेडण्याचो जुगार हो पेडणे पुलीस स्टेशना पुरती मर्यादीत ना. तेचो खंय तरी वांटो हो खंयच्या तरी वयल्या ऑफिसरा पासून ते सकयल ऑफिसर पुलीस इज द ऑफिसर ऑफ द स्टेट. Yes. ही हॅज टू बिहेव एज द ऑफिसर ऑफ द स्टेट. बिहेव एज द ऑफिसर ऑफ द स्टेट. आणि म्हाका आतां इतले म्हणजे तुका सांगता की इतले दुख्ख जाता खंयच्या गोष्टीचे जाणा की एखादे मंत्री जेन्ना उलयता की अवर पुलीस इज फेल्ड, पुलीस कांयच करिना. आतां ड्रग्साचें म्हण किंवा जुगाराचें म्हण, अरे मंत्री उलयता पुलीस इज फेल्ड म्हणजे ह्या राज्यान सरकार आमचे लोक नियुक्त सरकार आसा की पुलीस राज आसा. पुलीस तुमकां हँडल जर जायना दॅट मिन्स इट इज अ सिच्युएशन ऑफ इमर्जन्सी. लोकनियुक्त सरकाराक जर पुलीस हँडल जायना जाल्यार ती इमर्जन्सीचे सिच्युएशन. ओके सोपटेबा, तुमकां कितें दिसता? तुमी सांगलें की पुलीस आपल्याक कॉपरेट करनात. राजन बाब म्हणटात की अल्टिमेटली बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिशियन बिकॉज he is answerable to the people. A police officer is answerable to the system and his seniors, but politician is answerable to the people. The buck stops at politician. तुमकां कितें दिसता? हे पळयात, पॉलिटिशियन म्हणजे तो आमदार असो किंवा मंत्री असो, पहिली सुवातेर तेणी आपली जबाबदार आनी कर्तव्य कोणा प्रती, लोकां प्रती, आपल्या जनते प्रती कितें हे जाणून घेवपाची गरज आसा. सेकंड थिंग, पुलीस जे आसात, पुलीस ऑफिसर जे आसात, हे पुलीस ऑफिसरांनी आपली जबाबदारी कर्तव्य कितें हे जाणून घेवपाचें आसा आनी जाणून घेवन त्या बरोबर त्याच पद्दतीन काम करपाची गरज आसा. आपली ड्युटी कोणें आसो, मंत्री आसो किंवा तो संत्री आसो, कोणें आसो, आपली जबाबदारी टू प्रोटेक्ट द पीपल अँड प्रोटेक्ट लॉ अँड ऑर्डर. एक काम पुलिसेचें. म्हणजे ताणें ते पॉलिटिशियन मागीर तो मंत्री आसो किंवा आमदार आसो कित्याक भिवपाक जाय. एट द मोस्ट तांच्यांनी म्हटलें तशें ट्रान्सफर. अरे ट्रान्सफर जावं शकता, कोण तुका डिसमीस करूं शकचो ना न्हय. तुजें जर कर्तव्य बजावत आसतना, बरें काम करीत आसतना डिसमीस करूं शकना, ट्रान्सफर करूं शकता. दॅट इज युअर ग्रेट अचिवमेंट. बाबा बरें काम जेन्ना आपूण करता आसतना एका पॉलिटिशियन आपल्याचेर खंय तरी गुन्हा केलो, जेणे करून आपली खंय तरी बदली केली, तेजें मोठेपण ताजें. म्हणून आमी म्हणटा आज आमकां लोकांनी मतां घालून जे आमदार आनी आमदार केल्यात, कोणी मंत्री जाल्यात, आमची जबाबदारी आपूण जो पर्यंत ती हेचेर आसा तो पर्यंत लोकांक आनी लोकांची भवितव्य कशी सांबाळप. ना हांव हो मुद्दो कित्याक काडलो कारण तुमच्याच मुद्द्याचेर येता हांव राजन बाब म्हऱ्या वचचे पयलीं की बंद जाल्ली गजाल. वाय दिस इज अ डिफरंट केस फ्रॉम रेस्ट ऑफ गोवा इज दॅट एका राजकारण्यान फुडाकार घेवन ही गजाल बंद केल्ली. ती थंय आमदार बदलतकीर सुरू जाली. आतां वचून पुलीस ऑफिसर काय सुरू करपाक शकना. थंय खंय तरी त्या राजकारण्याकच आशिर्वाद दिवपाक जाय की करात सुरू, आपूण आसा म्हण तुमच्या फाटल्यान. हांगा ह्या केसी भितर तुम्ही पुलिसेक कशें ब्लेम करता? अशी न्ही की कालसान चालूच आसा जुगार, आजय चालू आसा. एकूच तोच पुलीस ऑफिसर परत थंय कित्याक वता? दुसरो पुलीस ऑफिसराच्या कडल्यान करपाक जायनाशिल्लें तें. दुसरो पुलीस ऑफिसर बंद पडिल्लो जेन्ना सुरू जाता हे राजकीय आशिर्वादान जाता. राजकीय आशिर्वादान जर जाता तो दुसरो पुलीस ऑफिसर आसा, प्रेझेंट आसा, ताका सांग मरे चालू कर मरे, आपूण तुका सगळें प्रोटेक्शन दिता. तोच पुलीस ऑफिसर कित्याक जाय? म्हणून तुजें सगळें सेटींग थंय जाल्लें आसा. म्हणून म्हणटा पुलीस आर मोर रिस्पॉन्सिबल, नॉट पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन्स आर रिस्पॉन्सिबल, पूण जबाबदारी टोटल येता ती पुलीस ऑफिसराचेर बिकॉज ही इज लॉ एनफोर्सिंग एजंट. तेणें लॉ एनफोर्स करपाक जाय. पॉलिटिशियन्स आर नॉट लॉ एनफोर्सिंग एजंट्स, दे आर लॉ मेकर्स. पूण एनफोर्समेंट जो पळय आसा हो पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा. पुलीस ऑफिसरान जर एनफोर्स करीत तो जाल्यार सगळें सिस्टमॅटीक चलता. लव बाब उलयता पळय, इट इज एन आयडियल सिच्युएशन. लो बाब टेक्स्ट बूक उलयता न्ही, टेक्स्ट बुकान जे छापिल्लें आसा पळय तें तो सांगता आमकां आनी तें बरोबर. आनी तशें आसचें अशें आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा आसा. हांवूय कितें पुलिसेक क्लीन चीट दिता अशेंतलो भाग न्ही. हांवें जे पेडण्या पळयल्लें आसा ते पुलीस ऑफिसर पयलीं जे आशिल्ले ताज्या उपरांतूय आयले ते तर अनेक पुलीस ऑफिसर थंयसर एखादी गोश्ट करपाक भियेताले.
तांचें कितें म्हणे समजा एखाद्या कडेन अमके कडेन थंय जुगाराचें सगळो अड्डो चालू आसा आनी थंय वचून रेड मारपाची आसा. म्हाका हे पुलीस ऑफिसरान सांगिल्ली गजाल की तो म्हणपाक लागलो चल आमी ठरयता. आमी थंय पावच्या आदींच ताका मॅसेज मेळिल्लो आसता की पुलीस येता सगळें वेवस्थीत आसचें क्लीन आसचें म्हणून. हाजें कारण कितें आसा की ते पुलिसेन आशिल्ले थंयसर दोज हू आर देअर कॉन्स्टेबल्स ऑर वॉट एवर देअर पोझिशन त्यात सगळ्यांचो संबंद आसा तांचे कडेन. हें तूं मोडून कशें काडटलो? पुलीस ऑफिसर अपरायट आसा थंयचो एखादो PI आसत किंवा DYSP आसत तो अपरायट आसा आनी तो सगळें करपाक सोदता. ताजो फोर्सूच ताजे बरोबर आसना. ताजे बरोबर आसना आनी हें ताका जेन्ना तो हें सत्य ताच्या लक्षांत येता पळय ही बिकम्स हेल्पलेस. पूण ताका जर ज्या वेळार थंयचो जो पॉलिटिकल मनीस जो आसा तो ताठ ना तूं कर हांव तुज्या बरोबर आसा म्हजी सगळी यंत्रणा तुज्या म्हणजे हो मॅसेज डावन द लायन वचपा जाय. वचपाकच जाय. हो सगळे कडेन तशें म्हणून त्या पुलिसेक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय तांकां करपाक जाय आनी मागीर हळूहळू तें सकयल पर्क्युलेट जाता सकयल देंवतलें नाजाल्यार तें जावचें ना. आनी म्हणून ह्या सगळ्या भितर अशें करपा खातीर एक सातत्य जाय. ताणी एक कन्सिस्टन्सीचो शब्द वापरलो. सातत्य जर ना न्ही जाल्यार सगळ्यो अडचणी जातल्यो. हांवें आज केलें आनी परत फाल्यां सगळें सोडून दिलें. आतां थंय इतलो जात्रेक तरी इतलो थंय पेडण्या जुगार चलता. किशोर बाबा आमच्या दयानंद सोपटेकय सगळें खबर आसतलें. पण हें सगळें जर तूं मोडून काडटलो यू नीड टू बी व्हेरी फर्म ऑन दीस. हें हांव करतलो म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी जावंक शकता. एक गजाल जी म्हाका मुद्दम विचारची पडटा की हांव राजकारण्यांचो पक्ष घेना बट एक इट्स अ जेन्युइन कन्सर्न की जर राजकारण्यान इतली फर्म भुमिका घेतकीर जर लोकच ताजे विरुद्ध वतात आनी ताजे विरुद्ध मतदान करतात जाल्यार एका राजकारण्यान लोकशाही भितर करप कितें? कारण अल्टिमेटली कोणूच हें सांगपाक शकना की ह्या एका इशू खातीर आपूण आपल्याली आमदारकीच तुगेले त्याग करतलो आनी ताजें बलिदान दितलो अशी भुमिका प्रत्येक राजकारणी घेतलो अशें ना. आनी अपेक्षा धरपूय म्हाका दिसता बरोबर. लोकच जेन्ना अशें करतात लोकच जेन्ना राजकारण्याच्या फाटल्यान लागतात की हें आमकां जाय म्हणून तेन्ना राजकारण्यान कितें करचें? ना हो एक वेगळो विशय जाला. कारण ह्या विशयाचेर जर आमी उलोवपाक गेले जाल्यार आमकां एक गोश्ट मान्य करची पडटली की आमची खंय तरी दिशा चुकता. आमची दिशा चुकता म्हणजे लोकांचो विचार करपाची लोकांच्या जगपाची पद्दत हें सगळें चुकीच्या दिशेन चल्लां. आनी तेका फेवरेबल म्हणून जर राजकारणांनी भुमिका घेवपाची जर ठरयलें ते कितें जावं ते करतात ते प्रत्येक इलिगॅलिटीक आपूण सपोर्ट करतलो आनी आपूण ते पद भोंवतलो गेल्यार मागीर लोकशाही कित्याक उरतली? तर लोकशाही उरचीच ना. ते कितें करतात ते चुकीचें आसा हें सांगपाचें धाडच जेन्ना लोकप्रतिनिधी दाखयतले तेचे ऑफकोर्स तेचे परिणाम तेंच्या खातीर वायट आसूं शकतात पूण तेची तयारी तांकां दवरची पडटली समाजा खातीर ह्या देशाच्या भल्या खातीर त्या लोकांच्या भल्या खातीर जाल्यारूच ही सुदरूंक शकता. आयज प्रत्येकान जर ठरयलें वाहते गंगेनूच हात धुवन घेवपाचो आनी तेंच्या इलिगॅलिटीक मोकळें रान दिवपाचें जाल्यार मागीर कांय हातान उरचेंच ना आमचें. तर लोकशाही लोकप्रतिनिधींक सुद्दां अनेक वेळार तेंचेरूय प्रसंग येतात जाणा की बाबा असो निर्णय घेतल्या नंतर ह्या निर्णयाचो आपल्याक राजकारणान कितलो फटको बसतलो. पूण फटको बसता तो बसो पूण आपूण हें कॉम्प्रोमायज करचो ना अशें ते ठरयतात मनान. पॉलिटिकल कंपल्शन म्हणून एक शब्द इतलो बरे भशेन कॉइन जाला की ताजे अंडर आमी कितेंय खुपोवन उडयता सद्या. पॉलिटिकल कंपल्शन म्हणटात तें जेन्ना जुगारा सारके विशय आसतात आनी जेन्ना एक लार्ज सेक्शन ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉन्ट्स इट तेन्ना कितलो कठीण निर्णय घेवपाचो प्रसंग आसता राजकारण्या खातीर. ते पळयात आमकां हांवें हातूंत म्हटलें जस्ट आय एम रिपिटींग वन सेंटेन्स जेन्ना म्हाका म्हाज्या दोळ्या समोर बिईंग ए पॉलिटिशियन म्हाज्या दोळ्या समोर दिसता हाचे खंय तरी म्हणजे बऱ्या जाग्यार वायट जावपाक वता वायट मार्गार वचून वायट संवसारच उद्ध्वस्त जाता हे जेन्ना एक पॉलिटिशियन खुल्या दोळ्यांनी पळयतलो तेन्ना ते पॉलिटिशियन कितें डिसिजन घेवप. आज तुमकां सांगता ह्या जुगारान आज पर्यंत कोणाचे संवसार भले जाल्यात नाल्यार हांव तुमकां सांगता ह्या जुगारा खातीर कितले संवसार उद्ध्वस्त जाल्यात. पेडण्यान एक 9 वर्सां पयलीं एक बऱ्यापैकी पण बऱ्यापैकीतलोच बरो नागरीक पण जुगाराचो छंद आसलो. पेडण्यान मतदारसंघान खंय तरी ताचो मर्डर जाता बिकॉज ऑफ गॅमलिंग. हाल्ली एकट्याक कार म्हणजे गाडी मारून एक गॅमलिंग जो मेन आसलो कलेक्शन करून कोणाक तरी पावोवपाक गाडी मारून भर दिवसा मेलो. ताच्या पलीकडे वता आज म्हाज्या मतदारसंघात अश्यो 10 केसी आहात ज्यो
बेकार पयली जुगाराचो नाद रीण काडले अशे 20-25 लाख रीण काडून एक तर भुरगो गेले 3 म्हयने बेपत्ता आवय बापायचो एकुलतो एक भुरगो आवय बापायन कितें चिंतप ह्या आनी अशे खूब गोश्टी आहात जे इतले बँकरप्ट जाल्यात जे लोन म्हणजे रीण काडल्यात 20-20 25-25 लाख अर्निंग सोर्स कांयच ना त्याच्या आवय बापायन कितें करप त्या भुरग्यान कितें करप आनी फायनली हे कित्या खातीर जाता हे आमी पॉलिटिशियनान विचार करपाक जाय फॉगॉट अबाउट दॅट कॅल्क्युलेशन ऑफ हे मताची गणितां जर करूंक गेले जाल्यार आमी आमच्याच दोळ्यांनी कितलेशे संवसार उद्ध्वस्त जाले पळयतले. म्हाका लास्ट राजेंद्र सांगात कारण मंत्री जरी दुसरी पक्षाचो असलो तरी तो तुमच्याच सरकारांतलो आणि सरकार तुमच्याच पक्षाचें. म्हाका आज हो प्रश्न विचारचो पडटा स्वताच्याच सरकारा कडच्यान आज तुमची अपेक्षा कितें? नाही म्हणजे खंयच्याय सरकारा कडल्यान खंयच्याय पॉलिटिशियना कडल्यान हाजे कडल्यान हीच अपेक्षा आसा की ही जे एक सोशल इवील जे आसा इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू मटका. हय ते सगळो जुगार पत्त्यांनी खेळटात आनी कितें वेगवेगळे प्रकार चालू असतात थंय ते ह्या सगळ्यांक आमी कोणी असो तो पॉलिटिशियन आज म्हज्या पक्षाचें सरकार आसा आनी त्या सरकारान आमचे सहकारी आसात ते मंत्री आसात ह्या सगळ्यांनी एक नजर दवरपाक जाय की म्हज्या खातीर जशें दयानंद सोपटेन सांगलें तशें तांचे संवसार उद्ध्वस्त जावपाक दिवप काय कितें त्या पापाचे आमी धनी जावप ह्या प्रश्नाचें उत्तर या मूळ प्रश्नाचे जर प्रत्येक उत्तर जर प्रत्येक मनीस आपल्याक दिवपाक लागलो प्रश्न खंयच उरना. म्हाका लास्ट सांगात की पॉलिटिकल पॅट्रनेज मेळची न्ही आणि ह्या पापाचे धनी तुमी तुमचो मंत्री किंवा तुमचो पक्ष जावचो न्ही म्हणून तुमी कितें तरी करतले काय ना? आमी पक्ष किंवा जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी कांयच करपाक शकना हेतून शेवट करपा जाय. हांव म्हणटा तेंच की मंत्र्यान कांयच करपाचें ना. पुलीस ऑफिसर थंय सामको जर स्ट्रिक्ट रावत इवन होम मिनिस्टरान जर तेजेर एक्शन घेत आनी ताका जर फूल डायरेक्शन दीत थंय तुम्ही काढून बॉल आता बीजेपीच्या कोर्टात उडयतात होम मिनिस्टर म्हणटकीर नाही ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम डिपार्टमेंट पण हांव तशी हे बॉल काडून कोणाच्या हातून उडोवपाची गरज ना. म्हाज्या पांया कडेन आयलें की हांव मारतलोच किक मारतलोच उडोवपाची गरज ना. पण त्या तुमच्या रिप्रेझेंट करणाऱ्या मंत्र्याची जबाबदारी आसतलीच की ना. होम मिनिस्टरान सांगला तांकां कितें तें कर म्हणून हांव आरोप करिना पण त्या मंत्र्यान स्वताहून करपाक जाय. म्हजे कडेन जेन्ना हो प्रश्न आयलो तेन्ना हांवें आमच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा होम मिनिस्टराक विचारूंक ना आणि आय एम 100% शुअर आमचा त्यावेळेस जी गजाल इल्लीगल आहा ती बंद करून हे विचारची कित्याक पडटा पडचेच गरजच ना. इतलोच मुद्दो आहा. खंयच्याच हातून कोण सांगतो ना की खंयचोच पुलीस ऑफिसर सांगतो ना की आपूण त्या पॉलिटिशियनान सांगला म्हणून केला असो सांगतो ना. पण तो पॉलिटिशियन आपूण सेफ उरलो हो क्वेश्चन खरो म्हणजे आज पुलीस ऑफिसराक म्हणटा की पुलिसांनी आपलें काम करपाक जाय. पुलिसांनी जर आपलें काम सरळ करत पुलिसांनी आपलें काम सुरू केल्लें हय पूण संबंधित मंत्र्यान पण इलिगल ऑर्डर्स आर नेवर टू बी ओबेड. तुम्ही कितें म्हणटा राजकारणी इल्लीगल ऑर्डर आपल्या फावो तशी दितले ती आयकुची न्ही. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता खूब बरी चर्चा जाल्या पण एक गजाल म्हाका दिसता हांगा सगळे राजकारणी पॅनला वेले आनी आमी पत्रकार म्हण आमी दोग जाण एग्री करतले की प्रत्येक फिल्डा भितर देर आर सर्टन नो गो एरियाज ज्यो गजाली टॉलरेट करप शक्य आसना तातूंत भितर राजकीय फायदो आसूं किंवा आर्थीक फायदो आसूं त्या सर्टन नो गो एरियाज इवन इन अवर लायफ जंय आमी डिसायड करतात की नो ही वाट आपूण धरचो ना कारण हें चुकीचें ताजो कितलो फायदो जाल्यार कोता येता पण तें चुकीचें हांव करचो ना. इतलेंच भान म्हाका दिसता पुलिसांनी दवरप गरजेचें आसा राजकारण्यांनी तर दवरप सामकें गरजेचें आनी त्याच बरोबर एक समाज म्हणून म्हाका दिसता आमी दवरप गरजेचें कारण अल्टिमेटली तो पुलीस ऑफिसर आसूं किंवा तो राजकारणी आसूं तो ह्या समाजाचोच एक भाग आसता आनी ह्या समाजांतल्यानच मुखार आयिल्लो आसता. तें भान गोंयच्या समाजाक येतलें फक्त पेडणेकरांकच न्ही संपूर्ण गोंयच्या समाजाक येतलें इतलेंच मागता आनी थांबता. तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.